माडेलात सिवेज चेंबरातले गटार व्हाळात सोडिल्ल्यान सगळ्या व्हाळाचें उदक घाण जाला। व्हाळा कुशीक रावतल्या लोकांक जळारांचो त्रास जाता। व्हाळांतल्या उदकाच्या सगळ्या वाठारांत घाणी मारता। लोक बोवाळ मारपाक लागिल्ल्यान म्हयन्या फाटीं पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे टिमीन व्हाळाचें इन्स्पेक्शन केल्लें, मात अजून मेरेन फुडें कांयच जाल्लें ना। पावसाचे उदक वचपाचो व्हाळ माडेलांतलो। व्हाळा कुशीक सिवेज चेंबरांतल्यान गटार व्हाळात सोडला। गटाराच्या घाणीन लोकांक त्या वाठारांत रावंक नाका जाला। चड त्रास जाता, हांगा वास येता, रास सगळे नीट पडना, तिनसा कोणी घेयना जाल्यार ते कोर्स जाले। चड करून डुकराय हे जाता, हांगा स्पॉयल करता, सगळे पोल्युशन बी स्पॉयल जावपाक लागला, वॉटर पोल्युशन बी जावपाक लागला। वयल्यान गार्बेज उडोवन हांगा सगळे किमसा बीन जावन मलेरिया डेंगू बीन ही रोग पसरत आसा। ते पळय हांगा थिंगसून त्या सायडीच्यान उदक सोडटा, मागीर ह्या वाटेन वयता ना तेन्ना आमचे भुरग्यां हांगा तांकां त्रास जाता, तेगे किम्स चड जाता, मागीर उदक सोडून मागीर त्या वाटेन सारकें वचना। आनी ते त्यांनी सांगिल्लें ह्या सायडीन अशें हे बांदून दिता म्हणून, ते बी बांदून दिना अजून। गव्हर्मेंटाक आमकां इतलें सांगपाक की त्यांनी मातशें लक्ष घाला, कितें ते पळया, बरें सारकें करून दे, आमकां बी त्रास जाता ना। लोक बोवाळ मारतात म्हणून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची टीम म्हयन्या फाटीं व्हाळाचें इन्स्पेक्शन करून गेल्ली, मात ताचेर उपाय काडपाक फुडें कांयच हालचाल जाल्ली ना। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। भारताचो घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराची 124वी जयंती गोंयांतय मनयली। दलित समाजा खातीर वावुरपी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या नांवान नवी येवजण सरकार रोखडीच लागू करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान घोशणा केल्या। 124व्या आंबेडकर जयंतीक पणजे आंबेडकर उद्यानांतल्या कार्यावळीत तो उलयतालो। 3 जाणांक दलित मित्र पुरस्कार भेटयले। गोंयच्या मुखेल शारांनी आंबेडकर जयंती निमतान कार्यावळी जाल्यो। गोंय सरकारान घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराची 124वी जयंती मनयली। पणजेच्या आंबेडकर उद्यानात समाज कल्याण खात्यान केल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री पार्सेकार आसलो। सरकार खंय आंबेडकराच्या नांवान येवजण चालीक लावपाचो आसा। ह्या वर्षा बऱ्यांतली बरी योजना ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नांवा सकल सामान्यातल्या सामान्यांक वतली हाचो आमी विचार करतले। शंभू बाबू बांदेकार, रावजी बापू चोपडेकार आणि मनोहर नवसो विर्नोडकाराक दलित मित्र पुरस्कार दिले। आंबेडकर सगळ्या समाजा खातीर वावुरलो। आंबेडकर जयंती सगळ्यांनी मनोवची म्हूण सभापती आर्लेकार उलयलो। त्या सगळ्या दिसभर कार्यक्रमांची जर यादी आम्ही काढून पळयत जाल्यार लक्षात येतले की बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्यक्रम साजरे करणारे ज्यो संस्था आसात, दुर्दैवान सगळ्याचे सगळ्यो संस्था ह्यो दलितां खातीर वावुरणारे आसात। अन्य समाज बाबासाहेब आंबेडकरांचे कांयच देणे लागना काय कितें? बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीचे अध्यक्ष प्रमुख असले म्हणून आमच्या या देशातली स्त्री जी असा ताका मागल्या न मागता सुद्धा पहिल्याच दिसा मतदानाचो अधिकार मेळ्ळो, पहिल्याच दिसा शिक्षणाचो अधिकार मेळ्ळो, पहिल्याच दिसा समान अधिकार मेळ्ळो पुरुषा बरोबर। बाबासाहेबांचे हे उपकार एखाद्या विशिष्ट जमातीतले आणि जातीतल्या लोकांचेरच आसात काय कितें? समाजातल्या प्रत्येक नागरिकान हाजेर विचार करपासारखी आवश्यकता आसा। पणजे सयत बाकीच्याय कांय वाठारांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे जयंती सुवाळे जाले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कहानी में ट्विस्ट हे मराठी नाटक 25 ते 27 एप्रिल मजगती गोंयांत चलतले। मडगांव, पणजे आणि वास्को नाटकाचे शो जावपाचे आसात। 3 पात्रांच्या ह्या सस्पेन्स प्रकाराच्या नाटकांत गिरीश ओक, सौरभ गोखले आणि प्राजक्ता दातारान काम केला। कहानी में ट्विस्ट हे नाटक 25 एप्रिलाक मडगांवां, 26 एप्रिलाक पणजे आणि 27 एप्रिलाक वास्को जातले। अभिनेतो गिरीश ओकान नाटकान बायलेची भूमिका केल्या। गिरीश ओक आणि सौरभ गोखले तांचे भूमिकेचेर उलयले। हे नाटक क्षणाक्षणाला तुमची उत्कंठा वाढवणारं आहे आणि अक्षरशः शेवटचा पडदा पडेपर्यंत ते उत्कंठा तशीच वाढवत ठेवतं, ताणत ठेवतं आणि शेवटच्या क्षणाला त्याच्यावर फुल स्टॉप किंवा पूर्णविराम बसतो आणि तुम्हाला कळतं की काय आहे। अजून एक वेगळी गोष्ट या नाटकात म्हणजे मी याच्यात एक स्त्री वेशातला थोडासा भाग करतो, पण एका वेगळ्याच, अतिशय वेगळ्या, तुम्हाला ते बघितल्यानंतर कळेल की फारच वेगळ्या कारणासाठी तो पुरुष नट जो आहे तो ती स्त्री वेश घेतो। ते काय आहे ते तुम्हाला नाटकात कळेल, पण ते ऑल टुगेदर आतापर्यंतच्या याच्यात फार वेगळं आहे। माझं लेखकाचं कॅरेक्टर आहे, सरांचं एका नटाची भूमिका ते करतात आणि प्राजक्ता ही एका नटीची भूमिका करते। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास चारी।
12वी राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स सर्त बिरेस्तारा बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमार सुरू जातली. LICन पुरस्कृत केल्ली ही सर्त शेनवार मेरेन चलतली. सर्तीत देशभरातले 582 एथलीट्स वांटो घेतले. गोंयचे टीमीत 14 एथलीट्स आसात आनी हे टीमीचे मुखेलपण अजय विश्वकर्मा करतलो. पोरू हे सर्तीत गोंयाक एकय मेडल मेळूंक नाशिल्ले. पोरूची सर्त केरळ जिखिल्ले. Go Athletic Association has been given a chance to organize 12th National Youth Athletic Championship 2015, and it will be conducted from 16th to 18th April at Bamboli Stadium. Altogether, there will be about 600 participants, to be exact 357 boys and 225 girls from all over India. We feel that the country can be better only if its people, the citizens, are healthy, not only financially, physically. We at LIC, we support sporting activities. Jay Vishwakarma will be the captain. Tanvi is there, Karina. We have a good middle relay team. We might win a medal in middle relay for girls. I am planning this, is why I took this meet again. We are planning for national games in Goa, because these athletes will grow up around 19, 20 athletes, but they will be in a good shape to participate for national games in Goa. Yeah, it is for Asian and World Athletic Championship. इतल्यार हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.